आता माय हाउस नंबर 6 आयज थिंक केसो फेस्ट कोला देसोया आयज तुम सोगली हे भाशेन कित्याक नेसो नाय सोगली पयलो एक कुटुंब सो आमी सोगली कुटुंबशी आमी एक भाशेचे हांगा शिवले आनी एक भाशेचे शिवले गो फेस्त आयज तू केसो फेस्ट कोताय तुमी आयज आमची आस्कारीन सायबिनी मायंदूस पॉबरी सायबिनीचे फेस्त आनी आज कितें रांदिला फेस्ता आयज आमी फेस्ताक ज्यो आमी जायत्यो डिशीज रांदताय वस्तू रांदताय ते भाशेन आमी जायतें जेवण रांदलां आयज पयलीं म्हळ्यार आमी आरोस केला हे इड्डूर आडमास हे सोलांतुले पितोर सोरपा तेल गांवठी कोंबी मास ही किसमूर हे रेचात बांगडे हे शीत नुस्त्या कोडी त्यो निरपणूच भाजला सालाद तोंडान भाजलेले बांगडे आनी तशी ह्या बांगड्याची आमगेली थोडीशी आंत काडले तोरा शिरो 2 भाशेची सान्नां आनी दोश तशेंच ह्या सगळ्या आयदनांनी ती आमी जेवण रांदलां ही आयदन धुवपाची आमगेली पी मिरसांग वांटपाची एक हातोर हे रांदपाचें कुजीन आमी सान्नां सगळें जेवण रांदलां ही पयलीं भाशेन आमी शिगडी गायल्या आनी ते शिगडीचेर आमी जेवण रांदलां कोदें नीस रोखोवपाचें तें परत दवरलां आनी उण्णें करून तितून आमी जायत्यो बऱ्यो अशें करून वस्तू घालताय कित्याक मूय बी लागना जावपा तेका कोडो धुतालीं भात धुतालीं ही बोटी तितून आमगे हारें सुकलोलें कितें तेका मूय लागना जावपा तें धुतालीं चेरीस धुतालीं कित्याक चेरिसां उज्या सोकला तीं पिड्यार जायना जावपा धुतालीं आनी पयलीं भाशेन आमी सगळे कांदे उज्या सकयल धुताले कित्याक तेका मातशें चुलीचो धूप लागोन पिड्यार जायना जावपाक आनी ही बोटी एका फुगाव म्हणटाय रांदताय तेका ह्यो काजार जाल म्हणटा पयलीं आमी शिदी हाडटाय पुर्वजां गेलीं तोगलीं दोणां हितून तांदूळ घालताय मीठ तशें करून बंदताय ती आमगे धाकलीशी पेटी ते पेटीन आमगे गरज्यो वस्तू घालताय ही दांडी तेजेर आमगे थोडीशी कापड घालताय ते भाशेन ही निसवण आमी हे घराक काम कोताय तेदोना ही निसवण आमी उजार कोत्ताय हे मांद्रेचेर बसून भुरगीं ल्हान व्हड जालें ह्या सोप्यांचेर बसून खूब खुशालकाय गेल्या ही ऑल्तर आमगेली मायदोस पॉबरी